मये वाठारांतल्या शेतकारांक लुकसाण भरपाय मेळना जाल्यार मेनाची येरादारी करपाक दिवचे ना अशी शिटकावणी अखिल भारतीय शेतकार सभेंत कॉम्रेड जतीन नायक हाणें दिल्या। मयेच्या शेतकारांक न्याय मेळपाक जाय ना तर रस्त्यार येवपाक वेळ लागचो ना अशें थळाव्या लोकांनी सांगलें। जतीन नायक आनी कॉम्रेड विक्टर ब्रागांचा हांच्या फुडारपणा खाला तशेंच निवेदन शेतकारांच्या वतीन मंगळारा दिवचलच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयांत दिलें। हेजेर सरकारान निर्णय करचो आनी शेतकऱ्यांक ही माती ही वयर गेल्ल्या कारणान आमची शेतां पिड्ड्यार जाल्ली आसा आनी पडींग पडलेली आसा। तेन्ना ही नुकसान भरपाई कितें आहा पळय ती बेगीनच्या बेगीन ह्या शेतकऱ्यांक मेळोंक जाय आनी ही केस बीन आहा ती बेगीन निर्णय जावंक जाय आनी ह्या शेतकारांक सगळ्यांक न्याय मेळोंक जाय। आनी खूब इश्यू आहा जे शेतकार आनी एग्रीकल्चरान जे आमचे आसा जमनी खातीर तांकां सबसिडी आनी कितें सगळी बंद जाल्ली आसा। फॅसिलिटी आनी कितेंच मेळना। एग्रीकल्चर ताका लायट सुद्दां घेतले आयज एग्रीकल्चराची लायट सुद्दां मेळना फ्री सबसिडीचेर। तेन्ना सरकारांचेर इल्लीगल ट्रान्सपोर्टेशन हो आहा ताका सपोर्ट करचो न्हू आनी गोंयकारांक हितून कांयच फायदो ना। आमी धूळ खाता थंयसर आनी हे ट्रान्सपोर्टेशन करता आमकां हेजेर कांयच फायदो ना। तेन्ना हे शेतकऱ्यांक बी सगळी नुकसान भरपाई बेगीनच्या बेगीन दिवची आनी इल्लीगल ट्रान्सपोर्टेशन तो बंद करचो आनी हेच्या फुडें जर समज तेंच्यांनी करूंक प्रयत्न केलो जाल्यार आमी सगळे रस्त्यार येतले। हीच आमी आउट गोईंग गव्हर्नमेंट जो आसा तेंचे आतां तर तांकां आतां कसलोच रायट उडोवंक ना मायनिंग चालू करून दिवपाक म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशन चालू करून दिवपाक। जर जातलें जाल्यार तो फुडलो गव्हर्नमेंट 10 तारीख जावन कोण येतलो ते करूंक शकता। सद्याच्या गव्हर्नमेंटान हे सगळे सीज करूंक जाय। दुसरो मुद्दो आमी मयेचे शेतकार मायनिंग थंय स्टार्ट जायत जाल्यार आमी सगळे येवन रस्त्यार आडयतले आनी पुलिसांनी जर आडोवंक वचत जाल्यार आमी पयले म्हणटा FIR फायल करतले आनी ती FIR पुलिसाचेर आसतली। हे निवेदन दिवपाक आज आमी डेप्युटी कलेक्टराक गेल्ले।